think Ranjita Pai, chairperson, Goa State Commission for Women, त्यांनी प्रिंटेड मटेरियल सर्क्युलेट केला त्यांचे प्रायवेट कॉन्वर्सेशन किंवा मेसेजींचो आनी ह्यो म्हजे दृश्टीन कॅरेक्टर एसेसिनेशन करतात म्हजे कॅरेक्टराचेर म्हजे कामाचेर म्हजे मनीसपणाचेर म्हणून हांवें कंप्लेन दिल्या ऑन द सेक्शन 356 ऑफ BNS 356(1) ऑफ BNS. हांवें एक कंप्लेनान हांवें म्हणलां की तांणी तांचें कॉन्वर्सेशन जाल्लें तें पब्लीक केलां, तो एक भाग. दुसरो भाग ती लॉयर पळय आसा ती म्हणटा की आमी गाडयेन शिगमो करताले म्हणून पुलिसाचे गाडयेन पुलिसांनी हांव शिगमो करताले खंय एक जालें. दुसरें NGOचेर विश्वास दवरपा जायना. तिसरें NGO ड्रेस करून येतात खंय स्टेटमेंट घेवपाक, ड्रेस करून येतात स्टेटमेंट घेवपाक. तिसरें हांवें सांगलें की तिका राजू नायका कडेन उलय म्हणून. 16 तारखेर रातचें अबावट 9:30 ही सगळी गोश्ट जावन ती हॉस्पिटलांत पावता म्हणल्यार आनी परत येता म्हणल्यार हॉस्पिटलांतल्यान परत येता म्हणल्यार इट वॉज ऑलरेडी नियरली 12. पुलीस स्टेशनाचेर येवपाक वाट नाशिल्ली कित्याक शिगमो चलतालो. शिगमो तुमी सगळे जाणा आसतले 6:30 पर्यंत चलतालो, तर ताका ब्लॉकेजीस आशिल्लो ताका लागून डिले जाय. ते चेडूं कंडिशनान आशिल्लें स्टेटमेंट घेवपाक. आनी म्हाका एज आय एम कावन्सिलर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल एक्स कावन्सिलर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल म्हाका एक फोन कॉल आयलो फ्रॉम अ वेल विशर. मॅडम तुका आमी येता म्हाका अशे फोन कॉल्सा. मॅडम तुका सांगपाक सोदतां की तें चेडूं नायकाच्या घरा कडेन कामां आशिल्लें. नायक कोंबा म्हणजे लक्षान आयलें आमचो राजू नायक आसतलो म्हणून हांवें ताका श्यामा वळखता, राजूक वळखता. राजू खंय म्हणपा लागलो वळखता, तुजे कडेन फोन आसा जाल्यार ताका विचार खरेंच तें कामां आशिल्लें जाल्यार. आनी म्हाका फोन कॉल आयलो तितून सांगिल्लें की 8 जावन तें भायर सरला म्हूण थंयच्यान. तर म्हाका फॅक्ट्स स्ट्रेट जावपाक जाय आशिल्ले. म्हजें कांय इंटेंशन नाशिल्लें. राजू कोंबा रावना म्हणून हांव जाणा. राजू रावता पणजे, श्याम रावता आनी खंय, ताची चली लग्न केल्या, हांव सगळ्यांक वळखता तांकां. म्हजें तेंचें नांव तर घेवपाचें तें कारण नाशिल्लें हशप करपाक. कारण फॅक्ट्स आर ते 15 तारखेर तांच्या घरांत आयिल्ले आफ्टरनून. 16 तारीख दनपार पर्यंत ताणें काम केलां. 16 तारखे नंतर ते हें घेवपाक खावपा लागलें आनी ते खातरीच ताका गुंगी आयली आनी ते गुंगींतल्यान ते भायर सरून गेले घरांतल्यान. 8 जावन रातचे अरावंड 8:30 ते तांकां मेळ्ळा. बिफोर 8:30 म्हाका तांचो फोन कॉल आयला, कोणाचो, तो एडवोकेट आनी ताच्या घोवाचो, की एट 8:47 16 तारखेर की एक बायल हांगा रडटा म्हणून. कितें जालें तें कळना, मातशें यो. आनी हांव गेली दॉरिटी आनी हांव गेली. गेल्यार थंय ती बायल शुद्धीन नाशिल्ली. तिका परत गुंगी येताली, चक्कर येवन पडटाली आनी एडवोकेट तिका वेंग मारूं नाशिल्ली. तो पर्यंत 108 आयलो, पुलीस PCR वॅनूय आयले. पूण हिणें डिसायड केलें की तिका पयलें हॉस्पिटलान व्हरया. म्हाका बरें दिसलें, एक यंग लेडी पार्ट घेता, म्हजें काम फाल्यां हलकें जातलें म्हूण हांवें तिका डिसिजन्स घेवपाक दिले. हांव कांय इंटरव्यू जावना. आनी एनीवे आय एम नॉट एन ऑफिशियल, आय एम ओनली एसिस्टींग विक्टिम्स. हें क्लियर जावपाक जाय सगळ्यांचे तकलेन की आय एम नायदर पुलीस नॉर एनी ऑथॉरिटी. आय एम ओनली एसिस्टींग द विक्टिम, नॉट टू बी फर्दर विक्टिमायज्ड. तर तें गेलें. तुवें तें भितर सरलें पयलें कॅज्युअल्टीन. ताणें इन्फॉर्मेशन कितें दिलें की ताका 3 जाणांनी रेप केला म्हणून. तें इन्फॉर्मेशन मेळटरीच डॉक्टर हेजिटेट जाले. म्हाका आपयलें भितर कॅज्युअल्टीन ओन्ली वेन द वुमन फेंटेड ऑन द ग्रावंड. त्या वेळाचेर तिका हांवें उखलून व्हिलचॅराचेर घातल्या, व्हिलचॅरा वेल्यान बेडार घातल्या, बेडा वेल्यान परत व्हिलचॅराचेर घातल्या. मागीर गायनोकॉलॉजी डिपार्टमेंटान गेल्या तिका. तो पर्यंत ती शुद्धीन ना, फेंट जाल्ल्या भशेन आसा. आनी वंडरफूल थिंग म्हणजे 2 PSIs लेडी PSIs पावले थंय. 2-3 PSIs मेल PSIs पावले, भायर आशिल्ले गायनोकॉलॉजी डिपार्टमेंटा भायर आशिल्ले. डॉक्टर्स आशिल्ले, नर्सीस आशिल्ल्यो आनी
एक चेडवाची केस बासाबास जाताली ताचे भितर आनी डॉक्टरा भितर हांवें सायलेंटली वॉच केलें, कारण ती पाट घेता न्ही घेवन न्ही म्हाका कितें इंटरप्ट करपाक जाय, आनी रेप जालें तरी हांव म्हणून हांव आयलें न्ही. तर तें जाता म्हणल्यार डॉक्टर म्हणपा लागली मेमो जाय म्हणटरी परत पुलीस स्टेशनाचेर आयली. हे सगळें करता म्हणजे 4:30 जाली सकाळची. ॲट अरावंड 12 o'clock आमी ताचे कंप्लेन घेवपाक स्टार्ट केलें, पूण ते सारके उलोवपाचे स्टेटीन नाशिल्ले. तर टायम वतालो तो पर्यंत ही लॉयर एकाक परत थंय येवन व्हडलो गडबड केला, दार बंद आशिल्लें म्हणून. PSIच्या रुमांत तुमी सगळे जाणा PSIचो रूम खंय आसता, तुमी जाणात तो आवाज चलता तो शिगम्याचो. तुमी जाणात की बायलेक आमी कॉन्फिडेन्शियली हँडल करपाक जाय, प्रायवेसी राखपाक जाय तिची. कोणूय भितर सरता पुलीस स्टेशनाचेर तांणी पळोवपाक जायना कितें चलता तें, हाका लागून. तर हांवें जशें की तांणी केलां आनी आमी तें हशप करपाक सोदता, तेतूंत कितें उलयलें ती ताकाच खबर ना. तांणी उलयलां जशें की नांव पिड्यार करपाचें दुसऱ्याचें मोर इम्पॉर्टंट देन द केस. आनी हें ताचें इग्नोरन्स आनी नॉट पार्टिसिपेटींग इन एनी केस ऑफ दीस टायप म्हणून हांवें तिचेर कंप्लेन केल्या, सो दॅट शी डजंट रिपीट द सेकेंड. मागीर दुसरी ती प्रेसाक हांगा मागीर दुसरे दिसा सकाळीं हांगा स्टेटमेंट घेवपाक हाडलो ते चलयेक, ती शुद्धींत आशिल्ली आनी ती ताका परत परत सांगताली आपल्या एलॉफ्रें भरपाचें ना, तशें कांय जावना, ताल ताल ताल. तिचें कोण आयकनाशिल्लो आनी ही परत परत हांव आयकताली सकयल वताली. हांव तिका बसनाका म्हणून ना, म्हजें ऑफिस तें, पूण हांवें बसनाका म्हणून ना, बस आयक कितें उलयता तें. आनी तिणें डिक्टेट करून तो पयलो स्टेटमेंट दिला, फोर्स करून ते चेडवाक जबरदस्त केली ती. आनी मागीर ते चेडवान तुमी जाणा आसतले पुलिसे कडेन तुमकां म्हायती मेळ्ळी आसतली की खरें कितें तें ते चेडवान आपले मॅजिस्टेरियल स्टेटमेंटान सांगलां. ते भायर तांणी रिक्वेस्ट म्हाका करून तुमचे समोरूय बी तें उलयलां, आपलो फॅक्ट कितें तो तांणी सांगला. आनी ताचे नंतर ही प्रेस घेवन इन द प्रेझन्स ऑफ अ पॉलिटिशियन इन द एडवोकेट सांगता की हांव ताचे कडेन उलयली. कोणा कडेन? रंजिता पै कडेन. रंजिता पै इज ऑनरेबल चेअरपर्सन ऑफ गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन. ताचे कडेन उलयली. तिणें आपली ड्युटी करपाची, फॉलोअप करून केस. तिणें आय थिंक शी इज प्रो म्हणजे कोण, मिनींग कितें? प्रो म्हणजे कोण? इट कॅन मीन सो मेनी थिंग्स. हातूंत कितें नांव आयिल्लें रेपिस्टाचें? हांगा आनी कितें स्टोरी भायर सरिल्ली ना न्हय, जाल्यार प्रो कोण? दुसरें ती म्हणटा हांव पयशे घेतले आनी कुशीन सरतले म्हणून. तिका हांवें इमिजिएटली मॅसेज धाडली आयकतरीच की कोणे कोणें पयशे घेतले आनी केन्ना घेतले तें सांग म्हणून. आज पर्यंत तिची म्हाका रिप्लाय येवना. आनी तिणें अशें इरिस्पॉन्सिबल, इन्सिन्युएटरी आनी डेफेमेटरी कमेंट्स कोणाचेरय करचे न्हय. हेजे फुडें एक्टिविस्टां कडेन करचे न्ही, जे आपले आख्खे लायफ असले कामाक सॅक्रिफायस करतात, तांचेर असले इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तिणें करचे न्ही. ती ऑथॉरिटी, तिका खूब पावर्स आसा. आय एम नोबडी. आनी पयशे घेता म्हणून उलयता तेन्ना हांवें वन स्टॉप सेंटर रन केला फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर 5 years. आज पर्यंत म्हाका ऑलमोस्ट ₹500 crore पयशे परत येवना. तिणें पयलें हेल्प करतालें. हांवूय एक बायल, हांवें शेल्टर केला कितले बायलांक, हांवें ऑफिशियल सपोर्ट दिला कितले बायलांक. एज वन स्टॉप सेंटर बायलांचो एक वट कुशीन दवर. आनी बायलांचो एक वट सांगपाचें म्हणल्यार 32 वर्सां आमी सेन्सिटिवली बायलांचे इश्यू हँडल करतात. आमचे कडेन डोमेस्टीक वायलन्स, म्हजें दार 24/7 बायलांक ओपन आसा, पुलिसेक ओपन आसा for helping women who are troubled by violence of any kind. तांकां हांव स्वता खर्च करून पावयत सुद्दां. आनी असले आरोप हांवें घेवप हें म्हाका सोबना. आनी हे फाल्यां दुसरे कोणाचेर येवचें न्ही म्हणून हांवें हें कंप्लेन दिली. PSI
मारगांव DYSP आनी SP DYSP PI आनी PSI सुभाष गांवकर हांणी एक बरी गोश्ट केल्या म्हणजे तो जो ट्रॅफिक केले चेडवाक ते कामाक विदाउट लायसन्स ताका धरून हाडून ताका अरेस्ट करून ताची चवकशी चालू आसा. म्हजें म्हणपाचें आसा की आमचे एल्डरली ॲट रिस्क आसात म्हणून गोंयांत ज्यो एजन्सी आसात ज्यो चॅक करतात क्रेडिबिलिटी ऑफ द एजन्सी सप्लायींग कॅट गिवर्स तांणी चॅक करचें वेदर दे आर क्वॉलिफायड ऑर नॉट आनी तांची क्रेडिबिलिटी कितें ताचे शिवाय सप्लाय करचें न्ही कारण एल्डरली आर एट रिस्क चड करून भुरगीं नासतात घरान तर दे आर एट रिस्क तांकां लागून हेजें चॅकींग जावचें पूर्ण गोंयांत जशें आमचे पुलिसेन केलां तशें.